Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. ती बायल आमगे वाड्या वयली आनी तेजें नांव सोकोरीन आमी सोकोरीन म्हणटा पूण तेजें नांव निकेल ओलिवेरा. हांव सरप्रायज कितें आमी कामाक गेले कडेन आमकां न्यूज मेळ्ळो आनी आमी तेचो ते सारकी लासोन गोबर जाल्ल्या भशेन सारकी काळें जाली. आतां पळयलें तें कोता न्ही 11 KV लायन ही चोवपाक गेल्यार हातू लावन ती अटॅच करपा इतली सकल आहा. हांव कितें म्हणटा इतली व्हडली इतली डेंजरस वायर इतले सकल आसा. एक्चुअली म्हाका दिसता 7 मिटरा वयर आसपा जाय. 7 मिटर चड हे आतां अडेच मिटरा पासून ना. पूण ह्या चोवपाक गेल्यार आतां हिंग कोणा तितली ह्या ते इन्सिडंट जालो सोमत्यांचो आतां सगलो उज जालें हिंगा. आतां चोवपाक गेल्यार इतली डेंजरस एक मातशें टायच जावन तरी मनीस मरपाक शकता जाल्यार हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मातशें चोवपा जाय बाबा हे आपणागे वायर ते कितें ते एवरी इयर ते सर्विसींग कोताय हें चोवपा जाय. समथींग इज हें डेंजर कित्याक आयज सकाळ एक गेले आतां भुरगीं कोण गेले आनी कोणा कितें जालें जाल्यार कितें कोताले ती बायल तिका 3 भुरगीं आहा धाकटी भुरगीं ती काजार जालें न्हय आनी घोव भायर आसता. आतां ह्या भुरग्यांक माय ना जालें कित्याक लागून ओन्ली बिकॉज नेग्लिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे अशें करून चड लो अशें म्हणून. सो आनी कितली उंच आसपा जाय. हांव मागतां सरकारा कडेन वा कोण डिपार्टमेंट आहा तेमी मातशें हेजेर चोवचें आनी हे आतां चोवपाक गेल्यार ही आतां सगळे कडेन देंवला ते मुखार बस सगळे देंवलो आहा आनी ती झाडीन सगळीं हे जालो हाय. हे मातशें कितें आहा तें कोचें कितें आनी मुखार इन्सिडंट जावपा रावताय वो तेज्या पयलीं कोतोल्या कितें तें आमी चोवपा जाय. वॉकिंगची गजाल ती हांगाच्या लोकांक लागून कित्याक ती बायल कोणाक सांगनासतना हो वाठार जो आसा हो रानान वाठार आसा भितर बरें चलून येवपाक पडटा आनी जे फाटल्यान ताची एक हॉल आसा हांगा कोणाक दिसना हांगा आमी लागल्या कितें म्हण तें दिसना पूण ती खंय तरी आमी काडपाक आयिल्ली आनी जे पायप घेवन आयिल्ली लोखणाची पायप घेवन आयिल्ली आनी हांगा 11 KVची जी वायर आसा ती खंय तरी लागीं आसा त्या खातीर ते पायप आहा ते आमी काडटा तिका लागले आनी ती खंय तरी हांगा मरण पावली. पूण एक निग्लिजन्स आमी म्हणपाक शकता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. आतां आमचे कडेन गांवचे लोक उलयले तांच्यांनी आमी तेच सांगले जी वायर जी हांगच्यान गेल्या ती वायर जितली आसा ते आमी आतां हांगच्यान पळयता थंय जो मातसो वयर जो भाग आसा त्या वयल्या भागाक जवळ जवळ ती 2.5 मिटराची सकयल आसा आनी हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तरी हांगा पळोवपाची गरज आसा. फाल्यां सकाळी आनीक अशी दुर्दैवी घटना घडपाक जायना. अक्षय सावड्डेकर प्रुडंट मिडिया खातीर तियामाळा वयल्यान.